नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांना आमगाचे येवकार. सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करताय. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. गांजो विकपीच आमदार जालो जाल्यार कायदो आनी वेवस्था उरतली तरी कशी? बाबू आजगांवकाराचो पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकाराचेर सणसणीत आरोप. बाबूचो चलोच विकता गांजा, प्रवीणाचे बाबूक प्रत्युत्तर. धारगळे एसिड हल्लो प्रकरणातलो तो भुरगो अजूनय व्हेंटिलेटराचेर, ताचेर जाल्या प्लास्टिक सर्जरी. डॉक्टर राजेश पाटीलाची म्हायती. मजगती हल्लो करपी निलेश देसायाक 2 दिसांची पुलीस बंदखण. अमित शाह कडेन राजकीय आनी हेर विशयांचेर जाली चर्चा. डिफेन्साचे जागेविशीं संरक्षण मंत्र्याकडेन केले उलोवप. सांगता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या विशयाचेर मात उलोवपाक न्हयकार. रोरो फेरयेत प्रवाशांकडल्यान घेवचे नात पयशे. पर्यटकांच्या गाडयांक लायिल्ल्या शुल्काचेरूच मुख्यमंत्री घेतलो निर्णय. न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाईंची म्हायती. बायल आनी भुरग्याच्या तस्करी प्रकरणात आसामाच्या पिंकू रॉयाक अटक. 2024तलें प्रकरण. बायलेनूच घोवाड केंद्री कागाळ. आणि उटंगराच्या पावसाक लागून हळदणेच्या पोडवाळ कोरजुवे वाठारात घराचेर माड कोसळून भाव भयण जखमी. घराचे जाले बरेच लुकसाण. 70 वाठारांतूय पावसाच्या सावारात झाडाची पडझड सुरूच. आता खबरो विस्तारान. हालीं तेंपार पेडण्या गुन्यांवकारी घडणुको वाडल्यात. गांजो विकपीच आमदार जालो जाल्यार कायदो आनी वेवस्था उरतली तरी कशी अशें म्हणून पेडणेचो आदलो आमदार आनी मंत्री बाबू आजगांवकारान सद्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकाराचेर सणसणीत आरोप केले. दुसरे वटेन बाबूचो चलोच ताका घालून दिल्ल्या क्लबांत गांजो विकता म्हणून प्रवीणान बाबूक प्रत्युत्तर दिला. पळयात पुराय बातमी. पेडण्या गुन्यांवकारी घडणुको वाडल्यात. कायदो आनी वेवस्था हातीभायर गेल्या. पेडणेच्या आमदाराचो इतिहास पळयलो जाल्यार तो गांजो विकून आयिल्लो मनीस. आमदारूच असो आसलो जाल्यार कायदो आनी वेवस्था उरतली तरी कशी अशें म्हणीत पेडणेचो आदलो आमदार आनी मंत्री बाबू आजगांवकारान सध्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकाराक उजरावन काडलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तरी पेडण्यात लक्ष घालून कायदो आनी वेवस्थेचेर नदर दवरची अशी मागणी तांणी केल्या. पेडण्या मतदारसंघात असले केन्नाच घडूं ना. एसिड मारून लोकांक चिते मारपाचे, मर्डर करपाचे हे पयलेच फावट आयकून म्हाका शॉक जालो सारको. कारण पेडण्या भितर लॉ अँड ऑर्डर आसा काय ना ही दीस पडनासलेली गोष्ट जावन गेली. कारण हेच्या भितर हांगाचो जो आमदार हा तेजें लक्ष सारकें ना. तेणे ही लॉ अँड ऑर्डर सारकी कमजोर करून उडयली. हे चडान चड ह्या सावंताक आमचो जो चीफ मिनिस्टर ताणें लक्ष घालपाची गरज आहा. आमदाराचेर सोडून न्ही. आमदारान ह्या मतदारसंघान तेणे जे आयलाच पळय तो म्हाका दिसता हे घेवनूच आयला. तेजे जे हिस्ट्री जी आहा काडून पळयल्यार तो तें गांजा विकपी मनीस म्हणजे असलें करपाक सुद्दां आयला काय म्हणून सगळ्यां भितर. म्हणजे पुलीस जे आहा पळय हे पुलिसांक कोणाची पर्वा ना. कारण तोच तेजे भितर मिक्सअप जाल्लो आहा. बाबू आजगांवकाराचो चलोच ताका घालून दिल्ल्या डिस्को क्लबांत गांजो विकता म्हणून आमदार प्रवीण आर्लेकारान बाबू आजगांवकाराक जाप दिली. ऐकात ताचें म्हणणें. लॉ अँड ऑर्डराचेर तेणी आयज हें केल्लो आसा ते रॉंग डिसिजन केल्लें आसा तेणी. कित्याक लॉ अँड ऑर्डर आयज एप्रिशिएट करपाक जाय. कित्याक तेंच्यांनी हेच फास्ट ते एक्युजाक आयज तेंच्यांनी धरून दिलो. ताका म्हाका दिसता मातशी बुद्धी तेजी नश्ट जाल्ली आसा. ताका लागून तो कितें उलयता तें ताका खबर ना. पण येदे व्हडले आरोप सर तुमी गांजा सेलिंग इनवॉल्व म्हणजे कित्याक अशें केलें आसतलें? गांजा सेलिंग ताका चेड्यानूच तेणें डिस्को घेवन दिलो. चेडोच तेका डिस्कोन तो गांजा विकता न्हू. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एसिड हल्ल्यात गंभीर जखमी जाल्लो विद्यार्थी अजून व्हेंटिलेटराचेर आसा. तो उपचाराक प्रतिसाद दिता. ताचेर प्लास्टिक सर्जरी जाल्या अशी माहिती जीएमसीचो वैजकी अधीक्षक दोतोर राजेश पाटीलान सांगले. दुसरे वटेन हल्लो करपी निलेश देसायाक 2 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या. एसिड हल्ल्यात गंभीर जखमी जाल्लो विद्यार्थी अजून व्हेंटिलेटराचेर. दोतोर युरी डायस हांच्या मार्गदर्शनाखाला दोतोरांचो पंगड ताचेर उपचार करतात.
तो उपचाराक प्रतिसाद दिता. तशेंच ताचे भलायकीचेर दोतोर लक्ष दवरून आसात, अशें दोतोर राजेश पाटीलान सांगलें. तो शुद्धीचेर जरी आयला तरी तो आजून उलोवपाचे अवस्थेत ना. सद्याक ताचेर प्लास्टीक सर्जरी जाल्या. ताचे भलायकेत सुदारणा जाले उपरांत फुडले उपचार करतले, अशी माहिती दोतोरांनी दिली. मजगती हल्लो करपी निलेश देसायाक 2 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. विद्यार्थ्याचेर हल्लो करपी निलेश देसाय म्हापशां करसवाड्यार कंपनीत गार्डनर म्हणून कामाक आशिल्लो. आपल्या चेडवाचो मरणाचो बदलो घेवपा खातीर कंपनींतल्यान चोरयांनी तांणी कॅमिकल हाडिल्ले म्हूण निलेश देसायान पुलिसांक कबुली दिल्या. नमस्कार. काल सकाळी 7:30च्या वाराचेर धारगळी सुके कुळण हांगासर एका अल्पवयीन जो भुरगो म्हापसा हायर सेकंडरी वयतालो ताचेर एक ॲसिड फेकपाचो प्रकार जो कळण्या दोडामार्ग सिंधुदुर्ग भागातलो जो निलेश देसाय हाणी जो गुन्हो केला तेका पुलिसांनी धरलाच आणि आयज न्यायालयान ताका उबो केल्या उपरांत तेका 2 दीस पोलीस कोठडी दिवपाचो आदेश दिला. ज्या संशयितान एका विद्यार्थ्याचेर ॲसिड फेकपाचो जो प्रकार जाला तो आणि ताची चली फाटल्या 2 वर्सां सावन प्रेम प्रकरणान आशिल्ली अशी माहिती उजवाडाक येता आणि दोगांय जाणां म्हापशा हायर सेकंडरी विद्यालयान शिकपाक वताली. थंयसरूच तांचे प्रेम प्रकरण सुरू जाले. त्या उपरांत गेल्या मे म्हयन्यान त्या चलयेक कसले तरी दुयेंस जाले असोय एक अंदाज आसा आणि तातूंत ताचे मरण आयले. पूण जो संशयीत आशिल्लो निलेश देसाई हांचे म्हणणे आसा की ह्याच शेटये कुटुंबिया खातीरच आपल्या चलयेन जीव दिलो आसुयेत, सुसायड आत्महत्या केली आसुयेत अशें तांचो दावो आशिल्लो आणि ताचो बदलो घेवपा खातीर निलेश देसाईन आपलो कट रचिल्लो. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि राजकीय आणि हेर विशयांचेर आमकां सदांच मार्गदर्शन केलां. हे खातीरूच आपूण मायकल लोबोक घेवन काल तांची भेट घेतिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. दुसरे वटेन पणजेंतली डिफेन्साची जागा गोंयांक दिवपा विशीं केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे कडेन उलोवप केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. पूण मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या प्रश्नाचेर मुख्यमंत्री कित्याच उलोवंक ना. मंत्री गोविंद गावडेक मंत्रीपदावेल्यान काडून उडयल्या उपरांत आता मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चांक नेट आयला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची दिल्ली वारी हाचोच भाग आशिल्ली. दिल्ली दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि राजनाथ सिंह हांची भेट घेतिल्ली. हे भेटीत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. पणजेंतली डिफेन्साची जागा गोंयाक दिवपा विशीं केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांचे कडेन उलोवप केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पूण मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या विशयाचेर विचारिल्ल्या प्रस्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली ना. मंत्रिमंडळ फेरबदल हो मुख्यमंत्र्याचो विशय. आपल्याक मेळ म्हणलें म्हूण आपूण वचून मेळ्ळो अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. काल हांव आलेक्स हाजे खबरी केल्लो. आलेक्स एकदम बरो आसा, ताका 4-5 दीस मेळटलो. ओके, तो ऑलरेडी जावन घरा येतलो. सेकंड मिटींग जी हांव पयली हांवें मिस्टर पियूष गोयल हांच्या बरोबर केली. पियूष गोयल हांच्या बरोबरची मिटींग आपेडा आनी कॉमर्स इन इंडस्ट्रीचे रिलेटेड समथींग इश्यूज स्टेटीतले आशिल्ले. आपेडाचे वेगळे एक आनी इंडस्ट्रीज कॉमर्स इंडस्ट्रीज रिलेटेडचे एक मिनी ऑफीस, रिजनल ऑफीस गोंयांत जावचें ताच्या खातीर प्रयत्न आसा. तेंय थोड्या तेंपार जातलें. नेक्स्ट मिटींग जी आसा डिफेन्स मिनिस्टर, डिफेन्स लँड सेंट्रली जी पणजेन आसा ती आमकां दिवची ताच्या खातीर म्हजो प्रयत्न सुरू आसा. थोड्या दिसाच्या भितर आमी ती घेतलेय बी.
आनी तांणी पॉझिटिव्ह सांगलां आनी विशेश करून हेम्रो प्रोजेक्ट जो आमच्या फोंडा हांगासर आसा तो हेलिकॉप्टर रिपेर प्रोजेक्ट तो स्टार्ट जावपाक जाय, तेजें कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट जालां. तो एकदां कंप्लीट जाला काय आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जातलें त्या संदर्भात. हांव आनी मायकल होम मिनिस्टराक मेळ्ळे, वेगवेगळ्या पॉलिटिकल आनी बाकीच्या संदर्भातलें डिस्कशन तांच्या बरोबर जालें. तांचे अमित शाह हांचें मार्गदर्शन तांच्यांनी आमकां सातत्यान वेगवेगळ्या भागांतले पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट फुडें वचपा खातीर म्हणून किंवा राज्यांतल्या बाकीच्या हेजेर सदोदीत अमित शाह होम मिनिस्टरांचें मार्गदर्शन मेळटा, तांकां भेट रिशफलाचे बेगीन कित्याक संदीप मेवली, Honorable Home Minister of India, he had called me to meet him, so I went and met him. He is our leader, and मेळोन येयले आमी. CMूय आसलो. जे कितें गोंयचे रिशफल जे आहा ते चीफ मिनिस्टर तेंच्या लिडरशिपी कडेन डिसायड करतलो. म्हणजे BJP लिडरशीप इन दिल्ली इन्क्लुडींग अमित भाई शाह तेजो प्रोरोगेटीव आमकां येवन मेळो म्हटल्यार आमी वचून मेळले, हात दिलो. गोंयचे हितून जे कितें पॉलिटिक्सान जे कितें जाता डे टू डे हें एक आमकां 10 मिनटांची संदी मेळ्ळी तेजे कडेन इंटरॅक्शन करून उलोवपाक. दॅट वॉज अ गूड ऑपॉर्च्युनिटी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रोरो फेरयेत पर्यटकांकडल्यान 300 रुपये घेवपाचो निर्णय जाल्लो, पूण 300 रुपया चड जातात. ताका लागून हे विशीं निमणो निर्णय मुख्यमंत्री घेतलो. ताच्या निर्णया उपरांत पयशे कितले घेवप ते थारायतले. दुसरे वटेन प्रवाशांकडल्यान पयशे घेवप ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लेचे न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. न्हंय येरादारी खात्यान रोरो फेरये खातीर कितले पयशे घेवंक हे विशीं चार्ट जाहीर केल्लो. हे फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रश्नांक तांणी जाप दिली. रोरो फेरयेंतल्यान प्रवास करपी पर्यटकांच्या खाजगी गाडयांक 300 रुपया शुल्क आकारपाचो निर्णय न्हंय येरादारी खात्यान घेतिल्लो. 4 चाकी गाडयांक 30 रुपया, कमर्शियल गाडयांक 100 रुपया, पास सेवेचो लाव घेतलो जाल्यार 4 चाकी गाडयांक 15 रुपया दिवचे पडटले म्हूण येरादारी खात्यान जाहीर केल्ले. पूण पर्यटकांच्या खाजगी गाडयांक आकारिल्ले 300 रुपया चड जातले. न्हंय येरादारी खात्याची ही रोरो रायड पर्यटकांक म्हारग पडपाची शक्यताय आशिल्ली. हे विशीं न्हंय येरादारी खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायक विचारल्यार तो सांगता, पर्यटकांच्या खाजगी गाडयांक लायिल्ल्या 300 रुपया शुल्का विशीं मुख्यमंत्री निर्णय घेतलो. Any comment because the file is gone to the chief ministers before chief minister signs it. I don't want to spread wrong emotions. अशें हे ना पॅसेंजरांक तिकीट आसचीच ना. नॉट पॅसेंजर, टुरिस्टांक टुरिस्ट पसून पॅसेंजर जाल्यार तिकीट ना. बट तांकां 300 रुपीज म्हणून सांगल्यार ना, आमी पयलीं केल्ले ते प्रोसेस, बट इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट बिकॉज CM इज द ओपिनियन दॅट पॅसेंजर शूड नॉट बी चार्ज. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बायल आणि भुरग्यांच्या तस्करी प्रकरणात एका दुबाविताक पोरणे गोंय पुलिशेन अटक केली. पश्चिम बंगाल मनीस तस्करी विरोधी पंगडान पोरणे गोंय पुलिशेच्या सहकार्यान ही कारवाय केली. पिंकू रॉय अशें ह्या दुबाविताचे नाव आसा. बायल आणि भुरग्याच्या तस्करी प्रकरणात पिंकू रॉय ह्या मूळ आसामच्या नागरिकाक पोरणे गोंय पुलिशेन अटक केल्या. ताचे जाले अशें पिंकू रॉय ह्या दादल्याचेर पश्चिम बंगालातल्या कलिंपोंग बायल पुलिशेंत बायल आणि भुरग्याच्या तस्करीची FIR नोंद आसा. महत्वाची गजाल म्हटल्यार आपली बायल आणि भुरग्याची तस्करी करपाचो यत्न दुबावीत पिंकू रॉय हाणें केल्लो. ह्या विशीं ताच्या बायलेनूच पिंकू आड 2024 वर्सा कलिंपोंग पुलीस स्टेशनात कागाळ केल्ली आनी तेन्नाच्यान पिंकू फरार आशिल्लो. पिंकू गोंयांत आशिल्ल्याची म्हायती कलिंपोंग पुलिशेच्या हातीक लागिल्ली. ह्या म्हायतेच्या आधाराचेर कलिंपोंग बायल पुलीस स्टेशनाचे अधिकारी आपल्या टिमी सयत गोंयां आयिल्ले. पिंकू पोरण्या गोंयांत राबितो करून आशिल्लो. कलिंपोंग बायल पुलीस स्टेशनाच्यो पुलीस उपनिरीक्षक शांती लामा हाणें पोरणे गोंय पुलिशेक ह्या विशीं कल्पना दिल्ली. दोनूय पुलीस पंगड पिंकूचेर पाळत दवरून आशिल्ले. निमणे 29 जूनाक पिंकूक धरलो. उपरांत ताका मेर्शेच्या प्रथम सत्र न्यायालयात हजर करून 7 दिसाचो ट्रान्झीट रिमांड मेळयलो. आयज कलिंपोंग बायल पुलीस स्टेशनाचे अधिकारी ताका पश्चिम बंगालाक घेवन गेल्यात. ह्या प्रकरणात कर्नाटकाच्या एकल्याचो हात आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पांडुरंग मडकयकाराच्या प्रकरणात ACBन अजूनय FIR नोंद करूंक ना. उलट तांणी ही केस रद्द करपा खातीर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. हे याचिकेचेर मंगळारा सुनावणी जाली. कोर्टान ACB आनी काशीनाथाची बाजू आयकून घेतली. हे विशींची फुडली सुनावणी 8 जुलयाक जातली.
दे हॅड आस्क्ड टू स्टे. आता मॅटर झाली, स्टे मागलेली. दॅट स्टे हॅज बीन रिजेक्टेड आणि द मॅटर इज फॉर फायनल हियरिंग. त्या दिसा डिसायड जातले 8 जून. ओके. ऑन स्टे ऑफ दॅट जजमेंट तांकां आतां आमी कंटेम घातला. वी आर फायलिंग अ कंटेम ऑन दॅम सेइंग दॅट तांणी करूंक ना म्हणून. आता ते जिखले जाल्यार कंटेम लागचो ना. आमी जिखले जाल्यार कंटेम ताका लागलो म्हणजे ताचे भायर मारले. सो दॅट्स म्हणून ताका स्टे जाय आशिल्ली. तांकां सांगलेलें विथीन 24 hours FIR रजिस्टर करता आनी आज पर्यंत करूंक ना. नॉट दे हॅव टेकन अ स्टे. मॅटर द कोर्ट हॅज टोल्ड इट वील फायनली वी हॅव ऑब्जेक्टेड फॉर द स्टे. कित्याक आमची ऑलरेडी ऑर्डर हॅज बीन प्लेस्ड. ती ऑर्डर मारलेली आहा त्याच कोर्टान. सो वी हॅव प्लेस्ड दॅट ऑर्डर. सो ऑन 8 इट वील बी डिसायडेड. आमी जिखतले किंवा ते जिखतले इट वील बी डिसायडेड फायनली. दॅट इज वॉट कोर्ट हॅज टोल्ड. नेक्स्ट हियरिंग इज ऑन 8. फायनल हियरिंग डिस्पोज करतले त्या दिसा. तुम्ही जिंकलेल्या तांकां आमी FIR रजिस्टर करता. FIR रजिस्टर आनी कंटेमूय घातलो तांचेर. कित्याक करूंक ना म्हणून. बिकॉज दॅट नॉट टेकन स्टे. स्टे घेवपा जायना तांणी. तांकां सांगलेलें 24 पेपर सेशन स्पेशल जजान सांगलेलें विथीन 24 hours यू फायल एन FIR. दे हॅव नॉट टेकन अ स्टे नॉर फायल्ड एन FIR. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांची भलायकी इबाडिल्ल्यान तांकां सध्या उपचारा खातीर GMCत भरती केला. आपूण स्वता GMCत वचून केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकाच्या भलायके विशीं वासपूस केली. आतां तांची भलायकी स्थिर आशिल्ल्याची म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. सर श्रीपाद भाऊची स्टेटस कशी आसा मेळ्ळें तुमी? चल बरें. हांव पर्सनली वचून श्रीपाद भाऊची खबर घेवन आयला. ओके. श्रीपाद भाऊची ट्रिटमेंट व्यवस्थीत रित्या सुरू आसा. गोवा मेडिकल कॉलेजचे डॉक्टर्स आमचे सगळे टीम व्यवस्थीत रित्या पळयता. हांव तुमच्या फॅमिली मेंबर्स सिच्युएशन तांकांय मेळ्ळा. ओके. काही प्रोसिजर्स आहा डॉक्टर्स आपल्या कडून करता. सर बाबा जोकर म्हणटा की पेडणे तालुक्यात लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्या म्हणून. काणकोण तालुक्यांतल्या खोतिगांव वाठारांतलो कुस्के धबधबो लोकां खातीर आकर्शणाचें केंद्र जावन रावला. ह्या धबधब्याचेर गोंयकार तशेंच पर्यटकूय मोठ्या संख्येन येतात. पळयात खासा रिपोर्ट. काणकोण खोतिगांव पंचायत वाठारांतलो कुस्के धबधबो लोकां खातीर आकर्षण थारला. ह्या धबधब्या कुशीक आशिल्ल्या कुस्के गांवावेल्यान ह्या धबधब्याक कुस्के अशें नांव पडलां. ह्या धबधब्यार वतलो जाल्यार 5वेचार खोतिगांव वन्यजीव अभयारण्यातल्यान 700 मीटर चलत वचचें पडटा. 5वचार थंय पळयत धबधब्या मेरेन चलत वचप हो वेगळोच अणभव. गोंयकारां सयत गोंया भायले पर्यटक ह्या धबधब्याचेर मोठ्या संख्येन येतात. धबधब्याच्या आवारात कोयर जावचो न्हय हाच्या खातीर रान खात्यान जतनाय घेतल्या. काणकोणसून हांगा 25 किलोमीटर आसा. मोस्टली लोक येतात ते गोंयचे येतात. त्या भायर भायले चड येतात. इंडिये भायले चड येतात. इंडिये भायले किंवा गोंयचे भायले चड येतात. दोन काय कारवार ते हेडसून कार आमी 6 जुनासून चालू केला. आतां सगळे चेक करून धाडटात. जे कितें व्हेल्लें आसा पळय ते आमचे स्टाफ आसा थंय ते जे कितें खातात बितात ते परत कॅरी करून हांगा डस्टबिनान हाडून उडयतात. प्लास्टीक आमी अलाउड करना. बॅग बीन सगळी चेक करता. कितें ड्रिंक्स आसा जाल्यार चेक करतात. पर्यावरण प्रेमी वॉटर बोर्ड पुरवपा येतात. तातूंत ल्हान व्हड सगळे तरेचे लोक असतात. शेनवार आयताराक हिंगा प्रचंड प्रमाणे गर्दी आसता. काणकोणासान 25 किलोमिटराचेर चलपी हो कुस्केचो धबधबो खोतिगांवचो लास्ट भाग आसा. तेच्या नंतर गांव ना. तरीकय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जण एक मनशाक 100 रुपया हांगा फी दवरली आसा. हांगा खंयचेय प्लास्टीक किंवा खंयचेय अन्य पदार्थ हाडपाक मनाई आहा. तांच्या जवळ 10 कर्मचारी प्रत्येक लोकांची काळजी घेतात दिसतात. काही उडोवपा जायना हो तांचो आस्पाव आसा. तरीकय निसर्ग असो तालुको काणकोण त्या तालुक्यान वयल्यान पडपी हो धबधबो पाण्याचे तुषार पळोवपाक मोठ्या प्रमाणे यंग भुरगे येतात. नाचतात, गायतात, गाणी म्हणटात आनी निसर्गा कडेन एन्जॉय करतात. गोमंतक TV खातीर गौरव कुमार. खांडेपार पुलाचेर दोखदायक तरेन बायक स्टंट करपी 2 जाणांचेर येरादारी पुलिशेन कारवाय केल्या. गोमंतक टीव्हीन हे विशीं वृत्त टीव्हीचेर प्रसारीत केल्ले. ते उपरांत पुलिशेन ही कारवाय केली. उसगांवच्या साईनाथ परब आनी खांडेपारच्या प्रणय नायकाक पुलिशेन तालाव दिला. बुधवारा दोगांकूय न्यायालयात हाजीर रावपाचे आदेश दिले. खांडेपारा ब्रिजाचेर गेल्ल्या आयताराक जे स्टंट मारपी भुरगे आशिल्ले तांकां फोंडा ट्रॅफिक पुलिसांनी ताब्यांत घेवन तांचेर कारवाई केल्ली आसा. हे भुरगे साईनाथ परब आनी प्रणय नायक हे दोगी भुरग्यांक आयज तांकां स्टेटमेंट घेवन चलन दिल्लें आसा. त्याच बरोबर फाल्यां बुधवाराक कोर्टान हजर रावपाची ऑर्डर PI कृष्णा सिनारी हांणी दिल्ली आसा. गेल्या आयताराक ज्या दिसा प्रणय नायक हांणी
तो स्टंट मारपी भुरगो आसा तो संकेत म्हणून सांगलेलो, पूण पोलिसांनी जेन्ना व्हेरीफाय केलें तेन्ना हो संकेत म्हणटा तो भुरगो गांवाच्या भायर आशिल्लो आनी तेणी कोणे आतां तरी बेश्टें बनावट नांव सांगलें अशें कळोन येयल्लें आसा आनी त्या खातीर ह्या साईनाथ म्हणटा भुरग्याचेर कारवाई केल्ली आसा. तशेंच संकेत ह्या भुरग्याचे बेश्टे नांवाची बदनामी जाल्ली अशेंय दिसून येता. हे दोगी भुरगे साईनाथ परब आनी प्रणय नायक हे दोगी भुरगे शेनवार आयतार तशें बाकीच्या दिसांनी दुसऱ्याचेर मोटरसायकल किंवा स्कुटर घेवन फोंडेच्या फ्लायओव्हराचेर तशेंच खांडेपारच्या पुलार स्टंट मारता अशें स्थानिकाचें म्हणणें आसा. सो हे गेले कितले तशेंच तेंचे व्हिडिओ व्हायरल जाल्ले आसात. इंस्टाग्रामार सुद्दां हे भुरग्यांनी आपले व्हिडिओ स्टंट मारपी व्हिडिओ व्हायरल केल्ले आसात. सो लोकांनी अशें परत तर हे भुरगे दिसून येयल्यात पुलिसांक पळोवचे अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसात. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नील 2027ची विधानसभा वेंचणूक आपूण पेडणेच्यानूच लढयतलो. बाबू आसगांवकारान परतून एक फावट सांगला. ह्यान पयलीं आपणें सांगिल्लें आनी आतांय बी परतून सांगतात तीच तळमळ आनी तोच आवाज उठोवन आपूण पेडणेच्यानूच वेंचणूक लढयतलो म्हणून बाबू आसगांवकारान परतून एक फावट स्पश्ट केलां. 100% 27च्या इलेक्शनाक हांव आसतलोच. कारण हांगासान म्हाका जेन्ना पळय एक टायम आसलोलो, सांगपाची सारकी एक गरज म्हणल्यार एक टायम आसलोलो की हांगा शिव म्हटल्यार लोक मत मारताले, आमी तें काडून उडयलें. डेव्हलपमेंट विकास म्हटल्यार वोट. आनी ह्या हेजेर हांव 4 फावटी हांगासर इलेक्ट जावन आयलो. लोकांनी शिव बिव हे सगळें सोडलें, जो विकास करता तेज्या फाटल्यान रावले. आतां सिंबॉल म्हटल्यार निवडून येतालो, म्हाका मडगांव धाडलेलो बीजेपीन, आयलो हांव निवडून ना, काम केलें निवडून येता हें लोकांनी दाखोवन दिलें. तशेंच हेजेर पार्टीचेर हेजेर पक्षाचेर लोक निवडून येतलो जेन्ना काम केलें मागीर पार्टीची गरज आसता. पण 27 तेच काम घेवन आनी ती तळमळ घेवन आनी अत्याचारा विरोध आवाज उठोवन ह्या मतदारसंघात परत डेव्हलपमेंट त्याच पोझिशनाचेर जसो पयलो आमी दवरला त्याच पोझिशनाचेर व्हरतले. नेसाय आनी साजुदी आर्यल वाठारांतली उदका स्रोतां आतां प्रदुशीत जावपाक लागले. शेतांतले बुरशें उदक आनी स्क्रॅपयार्डांतले रसायनाचें उदक न्हंयेत सोडिल्ल्यान हांगच्या न्हंयेचो रंगूय बदलला अशी खंत समाज वावुरपी फ्रेडी ट्रॅवासान उक्तायल्या. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्लोधिकारी तशेंच थळाव्या आमदारान हाची दखल घेवन बेगोबेग पावलां उबारची अशी मागणी ट्रॅवासान केल्या. स्क्रॅपा उदक आयडीसीतले जितलो वेस्ट वॉटर आहा पळय हेचो इंग दिसती पडटा तुमकां. हितून कोणें फट मारपाक गरज ना, फ्रेडीनी फट मारपाक गरज ना, मिडियानी फट मारपाक गरज ना. आयज दिन तर तुमी चोयलें जुलयाची 1 तारीख आनी आतां जाली दनपाराचे 1. हिंग चोयल जाल्यार तुमकां 2 कलरांचें उदक दिसती पडटा. एक शेतान काम करून जे शेतांत चिकोल येता पळय तो पडटा आनी एक स्क्रॅपाचो आनी आयडीसीचो वेस्ट जो पडे आहा थिंगाय दिसती पडटा. उदक काड्या जायना आख्खेंच 2 सायडीन. हेजेर क्लियर काट कोटा हें उदक खुंचते. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हेजे दखल घेवपाची गरज आहा, एज वेल एज कलेक्टरानूय हेजे दखल घेवपाक गरज आहा आनी MLAनूय हेजे दखल घेवपाक गरज आहा. कित्याक हेजे जायते पाटी स्क्रॅप यार्डाचेर हें सगळें सोदिलें, सगळें मुखार पावलेलें आहा, बट आजून पासून एक्शन जायनाय. स्क्रॅप यार्डार डेमोलेशन येयलें जाल्यार डेमोलेशन जायनाय. कित्याक ती आमकां खबर ना. गव्हर्मेंट खूंय न्हिदलो आहा, ऑथॉरिटी खूंय न्हिदलो आहा. न्हिदलो आहा जाल्यार मातशें उठाय आनी आर्याल विलेजींक पुर्चुगेजारा ब्रिज आहा थिंग येवन मातसो येय. हे फोर्ट वो सोदते शेतकारांक त्रास जाताय त्याचो येय आनी हे वेस्टा लागून लोकांनी हो शेत पाड दवरलो आहाय आनी आज पासून पाड आहाय. अजून नुस्तें मारपा इन्सिडेंट आतां जालना. गेले ते फाटी येयले त्या दोना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान 4 नुस्तें मेलोवंक दिल्लीं. आमकडे कितलेशे फोटो आसलेले नुस्तें मेलो ती. सो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सारकी तेजेर कित्याक टेस्ट कितें कोताय ती आमकां खबर ना. आमी आतां कंप्लेन कोताय वयताय, बट ती ऑथॉरिटी जी पडे आहा तेणे आपल्याक सारको रिपोर्ट तर दिलो. सगळे विलेजींनी कितें जाता तें जाल्यार म्हाका सदां सगळे विलेजीस शांत उरले. बिकॉज डिपार्टमेंटा लागून विलेज डिस्टर्ब जाताय. सगळे डिपार्टमेंट आहाय पडे आपल्या काम सारकें कोनाय म्हण विलेज आहाय ते डिस्टर्ब जाता आनी लोकल कोण आहा पडे तो मागीर आपल्याक आवाज उठयता आनी आवाज उठयलो जाल्यार मागीर कोण ना कोण आवाज बंद करपा आनी मुखार सोताय.
एग्रीकल्चरल टेनन्सी कसेल त्याची जमीन हो कायदो पयले मुख्यमंत्री बाळासाहेब बांदोडकरान हाडिल्लो. कूळ मुणकारांक आदार करपा खातीर हो कायदो केल्लो. मात लोटलेची कोमुनिदाद नीज गोंयकार शेतकारांक काडून भलतेकूच टेनंट करूंक सोदतात अशें विजयाचें म्हणणें. लोटलेच्या शेतकारांक कोमुनिदादीन टेनंट करूंक नात हे समस्ये विशीं शेतकारांनी आमदार विजय सरदेसायाची भेट घेतली. हे विशीं आपूण महसूल मंत्र्याक पत्र बरयतलो आनी विधानसभेत विशय मांडटलो अशें आश्वासन विजयान दिलां. एग्रीकल्चर टेनन्सी कसेल त्याची जमीन म्हणून जेन्ना कायदो आयलो भाऊसाहेब बांदोडकरान हाडलो हो कूळ मुणकारांक आदार करपा खातीर हो कायदो आशिल्लो. आतां हे टेनंट ऑफ द कोमुनिदाद म्हळ्यार कितें कोमुनिदाद भाटकार आसलो तो आतां गेलो टेनंट बिकम डीम्ड ओनर्स व्हेरी क्लियर. आनी ते हांगा शेती करतात कसली खाजन शेती करतात. मुख्यमंत्र्यान सांगला खाजन शेती आपूण रिवायव करपा खातीर सेंटरा कडेन पयशे मागता म्हणून आनी आदार मागता म्हणून. आतां हे शेती जिती दवरल्या आनी सरकारान जिती दवरूना ती आनी जे भशेन कोमुनिदाद वागता लोटलेची कोमुनिदाद वागता ताचेर अशें दिसता की हे जे नीज गोंयकार शेतकार आहा तांकां काडून थंयचे ते आनी कोणाक तरी थंय टेनंट करूंक सोदता. खाजन शेती जर जिती उरतली जाल्यार फक्त ते गोंयकार स्थानीक मनीसूच दवरूंक शकता जिती आनी तांकां उमेद आहा. 95-year-old farmer is there here. So I am going to raise this matter with the revenue minister and in the assembly asking that any appeal with regard to tenancy of these farmers, Khazan farmers from locally has to be decided within 3 months. It can't be perpetually kept open. तांकां फक्त कोर्टांनी भोंवपाक वापरूंक जायना. तांचे कडेन कृषी कार्डां आसपाक जाय, तांकां गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी मेळूंक जाय, तांकां तांचे शेती प्रोटेक्ट करपा खातीर तांकां गव्हर्मेंटाचो आदार मेळपाक जाय. आनी तोच मेळटलो केन्ना जेन्ना तांची टेनन्सी तांच्या नांवार येतली तेन्ना. ते पासून फकत आमकां होप इश्यू आमगे बरें काडटा. लास्ट आमगेले ब्रिज इश्यूक लागून ते काडले आनी आमी कितले होपान ग्रेट होप्स आमी येयले. आता तुम शेत रोवपा लागले टॅनी अंबोलिडी हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो